आज सकाळी आमकां असली दुःखद घटना आयकूंक येयला. हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आणि वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यात आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना. आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आणि रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली ती इतली भिल्लुली आसा. फूल फॅमिली हर्षा तिची मिसीस सागरीची मिसीस ती तर सांगताली आपले मंगळसूत्र सुद्धा ओढून व्हेले म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले. एक गँग रॉबरी जाल्ली आसा आयज आमचे बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आणि ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आणि ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमासून ती हांगा रावता आणि तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ते. आणि आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक. आणि आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आणि अख्ख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले. म्हणजे असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणजे असो ताका मारलो रोडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो. तेज्या मिसेसीक मारलो. तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले. तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटून ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलांत आसा. आता ताका परत जीएमसीसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलांत हाडलेलो. आता परत ताका चिखले हॉस्पिटलांतसून जीएमसीन व्हरता. तो खरोच बरो ना. हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली. तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसलेले. ताका स्टंट बसयल्लो आसा. सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे. आणि एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो. असो एक गँग रॉबरी एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशे फाटल्या वाटेनसून येवन सीसीटीव्ही कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर सीसीटीव्ही कॅमेरा कवर जायना एरिया त्या एरियेसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळे घातले त्यांच्या फ्लॅटाक आणि हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले. म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आणि ते सर्वे करून तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा.